नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। अनलॉक 5चो 15 ऑक्टोबर उजाडलो, स्कुलां थिएटरां बंदच। मुख्यमंत्री म्हणटा बिझनेस चालू केल्या शिवाय प्रॉफिट लॉस कळचो ना। कोविड कर्व खंय सपाट। 8 वर्सांनी ईएसजीचें ऑडिट, आयनॉक्साचें रिनोव्हेशन ऑक्टोबरांत पुराय, 15 नोव्हेंबर उपरांत उक्तें। देशांतल्या टॉप 10त गोंयचें आयनॉक्स, ईएसजीक येणावळ वाडटली। तोड्डा परवरी एकल्याक रस्त्यार लासून मारलो, आमदाराचो पोलिसांचेर मोर्चा। मुख्यमंत्री म्हणटा सोडचे ना, कर्म करतल्याक खर ख्यास्त। बीजेपी वाले म्हणटा पंचायत बिल्डर लिंक। आणि पुण्यात उटंगारान वोडाफोन आयडिया नेटवर्क डावन, महाराष्ट्र गोंयच्या कस्टमरांची दिसभर शबय। कंपनी म्हणटा टॅक्निकल टिमीचो झुजा पावड्यार वावर, नेटवर्क ना तें ना। अनलॉक 5 गोंयांत 15 ऑक्टोबरा सावन स्कुलांनी क्लासी चालू जाल्यो ना आनी थिएटरांय उक्तीं जालीं ना। 1 ऑक्टोबरा सावन केंद्रान अनलॉक 5 केल्लो। स्कुलां थिएटरां मर्यादीक उक्तीं करूंक मान्यताय दिल्ली। मुख्यमंत्री म्हणटा सरकारान बावटो दाखयला, आतां चालू करप काय ना तें तांचेर। गोंयचो कोविड कर्व खंय सपाट जायत चल्ला। थिएटर आमी सुरू करा म्हटलं तर ते तेंचेर डिपेंड आसा, केन्ना सुरू करप, कशें सुरू करप। बाय फॉलोवींग द SOP, whatever in the MHA guideline we have permitted to start. आमी कांयच बंद दवरूंक ना। MHAच्या गायडलायनीन अनलॉक फायन ज्यो गजाली येता तितक्यो गजाली सुरू करपा खातीर आमी परमीट केल्ले आसा। खुबशे बिझनेसमॅन प्रॉफिट जावचे ना वा धंदो तितलो जावचो म्हणून फाटीं रावता मातशें स्टार्ट करपाक। तो तांचेर डिपेंड आसा, कशा जो पर्यंत सुरूच करिना तो पर्यंत बिझनेसांतलो फायदो आनी लुकसाण कळचें ना। त्या खातीर जेन्ना नवीन बिझनेस खंयचोय जो बंद आसा तो चालू केल्या उपरांतूच तांकां कळटलें। केंद्रान 1 ऑक्टोबराक जाहीर केल्ल्या अनलॉक 5च्यो गायडलायन्स 15 ऑक्टोबरा सावन स्कुलां उक्तीं। शिक्षणीक संस्था वेवस्थापन जाळवंडरा कडेन उलोवन राज्यांनी थारावपाचें। कंटेनमेंट झोना भायर लॉकडावन करपाचो ना। अंतरराज्य येरादारेचेर कसलेच निर्बंध ना। येरादारी पुराय मेकळी। कॉलेजी सुरू करपा विशयी कितें तें केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण खात्यान थारावचें। गृह मंत्रालया कडेन चर्चा करून शेड्यूल थारावचें। 15 ऑक्टोबर सावन सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स 50% ताकीन उक्ते। म्हायती प्रसारण मंत्रालय SOP थारायतले। धार्मीक, सांस्कृतीक, खेळ, राजकी कार्यावळी 100 परस मायज उपस्थितीक परवानगी दिवपा विशयी राज्यांनी थळावी परिस्थिती पळोवन थारावचें। खेळगड्यांक प्रशिक्षणा पुरते स्विमींग पूल उक्ते। सरकारान बावटो दाखयला, बिझनेस चालू केल्या शिवाय प्रॉफिट लॉस कळचो ना म्हूण सरकार म्हणटा। चार्टर्ड फ्लायटींचें कितें तें MHAचेर। कोविड कर्व खंय गोंयांत फ्लॅट जायत चल्ला। वन स्टेप अहेड, सो वी आर टुवर्ड्स द अनलॉक। आणि हेच्यात म्हणटा की पॅन्डेमीक नाव कर्व हॅड फ्लॅटन, इट वील बी द मोर अँड मोर फ्लॅटन। सो वी वॉन्ट टू कम आउट ऑफ द पॅन्डेमीक समवॉट वील लिव अनदर 3-4 months विथ कोविड एक्चुअली आय थिंक सो। ओके, ताज्या उपरांत सगळें क्लियर जातलें। 2 ऑक्टोबरा उपरांत म्हटल्यार एज्युकेशनाचें कन्सल्टेशन स्टार्ट करता सुरू केला, ताच्यानी म्हाका रिपोर्ट घालता म्हटला। लास्ट हेजे टुरिजमाचे चार्टर्ड फ्लायटाचे तुमी बरयल्ले सेंटराक तेजेर कितें रिस्पॉन्स? MHA डिसिजन घेतली तेजेर जाता तितके बेगीन। स्कुलां, थिएटरां आनी भौशीक कार्यावळी मर्यादीत जाल्यार मर्यादीत। केन्ना सावन सुरू ताची अजून मेरेन तरी सरकारा कडेन जाप ना। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। निमाण्या 8 वर्सांनी ईएसजीचें ऑडिट जालें। ईएसजीचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसाय मिडिया कडेन उलयला। आयनॉक्साचें रिनोव्हेशनाचें काम जालां। देशांतल्या टॉप 3त आतां गोंयचें आयनॉक्स लागता म्हणून सुभाष सांगता। ऑक्टोबरांत काम सोंपलें काय 15 नोव्हेंबर उपरांत थिएटर उक्तें जावं येता। आतां आयनॉक्सा कडच्यान ईएसजी खंय 2 ते 3 पट मायज येणावळ येतली। ऑडिट हें आसा पळय ईएसजीचें तें गेले ते 8 वर्सां पेंडींग आशिल्लें। 2012 ते 2020 जाता म्हणल्यार ताजें बॅलन्स शीट केलें नाशिल्लें किंवा एकावंटींग केलें नाशिल्लें। आमचे इन्कम टॅक्स रिटर्न्स फायल केली नाशिल्लीं आनी ह्या सगळ्याच्या परिपाक म्हणून
5 वर्सां जालीं रजिस्ट्रेशनूय लॅप्स जाल्लें तें परत रिन्यूवल जालें नाशिल्लें. सो फर्स्ट थिंग वेन आय टूक द चार्ज ऑफ द ऑफीस एज वायस चेअरमॅन हांवें पयल्याच दिसाक हाडून सांगिल्लें की 1 वर्सा भितर आमी एक कमिटमेंट केल्लो 1 वर्सा भितर हें सगळें जाग्यार घालतलें. 8 वर्साचें ऑडिट हाडटलें. ताजे खातीर आमकां खूब कश्ट घेवचे पडले. ऑडिटर्स बदलचे पडले जावं बाकीचे हें सगळें करून एक रिकन्स्ट्रक्ट केलें आनी मेकॅनिझम आनी तातूंतल्यान आयज 8 वर्साचें ऑडिट आयज कंप्लीट जाल्लें आसा. हें जें थिएटर आसतलें वी केम टू नो दॅट वूड बी अ 3rd बेस्ट इन द कंट्री. इतकें बरें ताजे ऑडियो तुजे ऑडिटोरियम्स आसतले, सिटींग अरेंजमेंट आसतले, ताजे स्क्रिनींग आसतलें किंवा ऑडियो ह्यो सगळे गजालीं भितर नवे जे वेल इक्विप्ड अशे हें आसात बरे बरे क्वॉलिटीचे आनीक गोवन्स वील एक्सपिरियन्स अ बेस्ट म्हणजे एनवायरमेंट अरावंड दी आयनॉक्स दॅट वील कम अँड आयनॉक्स वर्क इज गेटिंग ओवर इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर एंड and probably in the mid of November we will start, though we have renovated the full Inox. ESG or government has not spent a single rupee. Currently Inoxatlan 20 lakhs revenue per month ESG घेतालो. Now it is enhanced. ते वाडोवन आमी 54 lakhs per month केल्लो आसा. म्हणजे 20 वेल्यान 54 lakhs per month and it is again incremental 5% every year. तोड्डा परवरे जाळून मारपाचे केशीची पंचायत आनी बिल्डरा कडेन RTI प्रकरणाची लिंक म्हूण बोवाळ. विलास मेथर म्हणटा ताका रस्त्यार जितोलो आसून मारलो. गोंयभर खवदळ. बेगीन एक्शन जावंक जाय म्हूण आमदार परवरकारांक घेवन पोलीस स्टेशनार पावलो. मुख्यमंत्री आरोपीक खर ख्यास्त जातली म्हूण सांगून मेकळो. BJP वाले म्हणटा बिल्डर पंचायत लिंक. काँग्रेसवाले पोलीस स्टेशनार एक्टीव. गोंयांत क्रायम रेट्स हे खूपच वाडलेले आहा. असोच क्रायम रेट म्हणटा तो क्रायम जाल्लो आहा तोड्डा परवरी हांगा. काल दनपारां 2 सुमार एक मनीस फूल जळोन रस्त्यार येयल्लो आनी हेल्प म्हणटालो. तेन्ना लोकल जे आय विटनस आहा तेंच्यांनी तेका पळयलो आनी तेंच्यांनी सांगलें की तो टोटल 90% तो जळवलो आसलो. तेन्ना लोकल्सांनी तेका सायडींतले हे शेत आसले तेन्ना तेका तेतून धुकलून दिलो. कित्याक शेतान धुकल्लो कित्याक कारण तेतून उदक आसता तेतून तो 50% हो थंयसलो उजो पालवल्लो. सो बाकीचो 50% उरलेलो तो लोकल्सांनी तेजेर कितें पानां घालून कितें घालून तरी पालयल्लो आसा. दनपार जाता म्हळ्यार ही केस खुनाची म्हण एक गजाली भायर येवपाक लागल्यो. आमदार म्हणटा गोंय बिहाराच्या मार्गार. परवरकारांचो मोर्चो घेवन तो पुलीस स्टेशनार पावलो. Police has not been answering anything. काल इन्सिडेंट जाला सडनली आय एम थिंकिंग वेदर गोवा इज बिकम बिहार काय म्हणून. काल हांवें सीएमाचो ट्वीट खंय तरी पळयलो दॅट ही वील एन्श्युअर दॅट द मोस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन वील बी टेकन. इट शुड नॉट रिमेन इन अ ट्वीट. एक्शन शुड बी सीन. गांवचे लोक भिल्ले आसात. कित्याक कितें जालां एसपीन सांगलां इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. प्रकार घडला बुधवारा दनपारां सुमार 2:15 उज्यांत लाशिल्ल्या मेतेराक काल जीएमसीत घाल्लो. क्रिटिकल आशिल्लो. बेरेस्तारा सकाळीं तो गेलो. हें कर्म करतल्याक ख्यास्त जातली आनी पुलीस तपास जाता तितले बेगीन तडीक लायतले. असल्यो गजाली सरकार खपोवन घेवचो ना आनी गुन्यांयकारांक सोंपेपणां सोडचे ना. पुलिसांक आपणे निर्देश दिल्यात म्हण मुख्यमंत्री राती जाहीर करून मेळ्ळो. परवरी BJP मंडळान घडवणुकीचो निशेध केला. विलास खंय RTI खाला डॉक्युमेंट घेवन पंचायतीच्यान भायर सरतनाच ताचेर हल्लो जाला. बिल्डर पंचायत लिंकाचो दुबाव. आतां हो विलास मेथर हो पंचायतीन गेल्लो अंडर RTI ताणें कितें मागलेलें तें हाडपाक आनी तो पंचायतीनसून येता आसतना तेजेर वाटेक हो एटॅक जाता हेचो अर्थ आमी कित्याक काडपाचो. जाल्यार हो पंचायतीनसून RTIचे पेपर घेवन भायर सरला हे त्या मारेकऱ्यांक किंवा जे कोण एटॅक करपी आसलेले हांकां कशें कळ्ळें. पंचायतीच्याच कोणे तरी व्यक्तीन ह्या लोकांक सांगलेले आसात की तो भायर सरलेलो आसात आनी अमके वाटेर आसूंक शकता. आनी हांव जर सामको पंचायतीचेर आरोप करता की आयज हो विलास मेथर जो मेल्लो हेजोर पळय एटॅक जाल्लो आसा आनी तेणेन आपलो जो जीव गमयल्लो आसा एका पयली कारणीभूत म्हणटा ती पंचायत. मात पोलीस तोंड उगडूंक तयार ना. खुनाची केस रजिस्टर जाल्या. मात राती सावन तपास खंय पावला ताचेर पुलिसाचें ऑन कॅमेरा तोंड बंद. कळटा त्या प्रमाण दुबावा वयल्यान कोणाक चवकशेक ताब्यात सुद्दां घेतिल्लो ना. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमारा वांगडा ओमकार फळारी. हे 2 दीस मुंबय कोकणा सयत गोंयांत उटंगाराची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आंध्रा लागसार कमी दाबाचो पट्टो जाल्ल्यान कोंकण पट्ट्यांत उटंगाराचो अलर्ट.
गोंयांत राती सावन पावस दाटून सुरू जाला. हे 2 दीस वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें मारूं येता. नुस्तेमारांकय शिटकावणी. शेनवार आयतार मेरेन खंय अशीच परिस्थिती उरूं येता. Significant weather system that is prevailing around Goa is well-marked low pressure area, which was yesterday in the form of a depression, which is a severe stage. It, in the past 24 hours, weakened as well as moved west to northwestward from the northern parts of Karnataka. And as on today, after moving west to northwestward, it is over parts of South Madhya Maharashtra as well as adjoining parts of South Konkan. So we can see that there is a lot of cloud mass near this Konkan region because of this well-marked low pressure area. Now the system is expected to further move west to northwestward, enter into Arabian Sea, and then intensify as well as move towards west to northwestward direction. There is heavy rainfall warning over Goa for coming 2 days as well, that is including 15th. So heavy to very heavy rainfall is possible at 3 or 4 stations over Goa, North and South Goa districts on 15th of October. There is even possibility of 1 or 2 stations, only 1 or 2 stations. And from 17th onwards, there is no heavy rainfall warning as of now because the well-marked low pressure area will be moving further away from Goa coast by that time, by 17th of October. The days, fishermen are requested not to venture into sea along or off north, south Maharashtra or Goa coast from 15th to 18th of October. आता घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मिळूया. मॉडेल करियर सेंटर म्हणल्यार एनरोलमेंट टू एम्प्लॉयमेंटा वरवीं आतां तरणाट्यांक सरकारी खात्यांनी आस्थापनांनीच न्ही, प्रायवेट कंपन्यांनी सुद्दां नोकरी धंद्याक वाव मेळटलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. CIIक बरोबर घेवन सरकारान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मॉडेल करियर सेंटर सुरू केलां. सेंटराच्या लॉन्चाक मुख्यमंत्री उलयलो. The labor and employment exchange had given the access for the private companies. They can directly have the access, they can see who are the job seekers. So they can directly ask them, they can call them for the interview. This is enrollment to employment. जका आमी ताणी रायटली म्हटलें की एनरोलमेंट करतले एम्प्लॉयमेंटा खातीर. बरेचशे फावटी म्हणजे वेन यू आर एप्लायींग फॉर द गव्हर्मेंट तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीचे कार्ड आहा काय म्हणून तरतलो. Now the private people, when who are employed in a private company also, he will say that I am employed in a private company, I have this much experience, so that another company will, by considering his experience, they can call for the interview. This is a private government partnership program. So CII have taken the responsibility to run this model career center. MCC खंय प्रत्येक तालुक्यांत बेरोजगार भुरग्यांक प्रशिक्षण शिबीर घेतली. Wherever the opportunities available, आमच्या युवकांक दिवपा खातीर फक्त पणजेन बसून न रावता तुम्ही तालुका लेवलाचेर ॲटलिस्ट तुमचो म्हयन्यांतलो एखादो कॅम्प हो ऑर्गनायज करचो पडटलो. थंय तुम्ही तांकां ट्रेन करचें पडटलें. आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान सुरू केल्ल्या ह्या प्रोजेक्टांतल्यान खंय गोंयच्या तरणाट्यांक देशभरांत 37 केंद्रांतल्यान ऑनलायन प्रशिक्षण घेवंक मेळटलें. Our late CM, the Honorable Shri Manohar Parrikar, kick-started this work of the MCC. Across the nation, these model career centers will be equipped with state-of-the-art facilities and smart technologies that will enable the local youth to get connected and learn from the best teachers, business professionals, mentors and peers, and not only within the state of Goa, but across India. गुळेली 70 IIT कंपाऊंड वॉल बांदूंक दिल्ली NOC पंचायतीन फाटीं घेतल्या उपरांत IIT संचालकान पंचायत संचालका कडेन अपील केल्ली. शुक्रारा केस अतिरिक्त संचालका मुखार येता. केशींत आपल्याक पार्टी करचे म्हूण हस्तक्षेप अर्ज घालपाची गांवकारांची मागणी. पंचायतीन तांकांय पार्टी केल्यात. महाराष्ट्र गोंयांत वॉडाफोन आयडिया उटंगारांत छेळयली. वॉडाफोन केअर सेंटरांत
सकाळ सावन हजारांनी कागाळी सुरू. पुण्यात देमायज पावस पडिल्ल्यान कांय सुवातींनी हुंवार मारला. थंयच्या कंपनीच्या सायटीर परिणाम जाला. प्रॉब्लेम जाग्यार घालूंक झुजा पावड्यार काम चल्लां म्हूण वॉडाफोन वाल्यांची जाप. दीसभर वॉडाफोन आयडियाची रेंज गायब, युजर डिस्कनेक्ट. रातीसावन ब्रेस्तारा सगळो दीसभर वोडाफोन आयडियाचो नेटवर्क जॅम. नेटवर्क चलना, कॉल वचना, सारकें कनेक्शन मेळना म्हूण युजरांचो बोवाळ. सोशल मिडिया सायटीचेर वोडाफोन आयडियाच्या शेळिल्ल्या नेटवर्काच्या नांवान शबय. ट्विटराचेर वोडाफोन आयडियाच्या नेटवर्काच्या नांवान कागाळीचो पावस. दीसभर कंपनीचे शेळिल्ले सर्विसीचो ट्रेंड. फोन कंपन्याच्या सर्कलान गोंय महाराष्ट्रान पडटा. ताका लागून गोंयच्या वोडाफोन आयडिया कस्टमरांकूय कास्तीक. ट्विटराचेर पुण्यान महाराष्ट्रा सयत गोंयच्या कस्टमरांचोय वोडाफोना कडेन नेटवर्क प्रॉब्लेम कागाळीच्यो राशी. वोडाफोन म्हणटा हिसपा भायर पावस पडिल्ल्यान प्रॉब्लेम जाला. वोडाफोन आयडियाचो आयिल्ल्या गेल्ल्यांक हो रिप्लाय. पुण्यान मोठ्या प्रमाणात उटंगार. कांय सुवातींनी हुंवार मारला. तातूंत एके सुवातेर आमची म्हत्वाची सायट येता. ताका लागून कांय कस्टमरांच्या सेवेन तात्पुरतो खंड पडला. परिस्थिती जाग्यार घालूंक आमची टॅक्निकल टीम झुजा पावण्यार वावुरता. कस्टमरांच्या सेवेन खंड पडलो म्हणून खंत. सकाळी शेळिल्ले वोडाफोन आयडिया नेटवर्क सांजे मेरेन जाग्यार येवंक नाशिल्ले. लोड जिओचेर. थोड्याक वेळ प्रसंगाक BSNLचो आधार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्कॉडान परत एकदां कार एक्सचेंज कार्निवल लॉन्च केलो. 9 ऑक्टोबर ते 17 ऑक्टोबर मेरेन हो कार्निवल चालू आसतलो. जुलयांत जाल्ले अशेच कार्यावळीक स्कॉडाक बरो रिस्पॉन्स आयिल्लो. आदली स्कॉडाची गाडी ताळगांव वा मडगांव शोरुमांत एक्सचेंज करपाक मेळटा आनी नवी वा जाय जाल्यार प्री ओन्ड गाडी घेवंक मेळटा. After the success of our first Exchange Carnival in month of July, where we secured second place at Zone 1, entire India, we are back again with another Exchange Carnival from 9 to 17th of October, where you can buy a certified pre-owned cars, sell your existing car, or exchange your car for a brand new Skoda. Visit us at Priority Automobiles, Panjim and Margao. The benefit with Skoda Exchange Carnival is you can do a spot evaluation of your existing car or exchange bonus in case if you want to purchase a new Skoda car, free RC transfer. केंद्राच्या SOPचेर सर्ती सुरू करूंक राजीव गांधी कला मंदिर फुडें सरलां. कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन बेत उलोवन दाखयलो. म्हापशा मार्केटांत सोपो कलेक्शना वेल्यान बोवाळात. बाजारकार पसरकार पालिकेंत पावले. म्हापशेचो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जाग्यार घालूंक सरकारान लक्ष घालचें म्हूण नगरसेवक मागता. अनलॉक 5 फोंडे म्हापशेच्यो खबरो. SOP पाळून बायला फुगडी बायला संगीत नाट्य सर्त इतिहासीक मराठी गद्य सर्त घेवपाचे राजीव गांधी कला मंदिराचे बसकेंत थारला. जो बॅलन्स शीट जी आसा जे आमकां जो बजेट जें आसा त्या बजेटाक आमकां एप्रुवल दिवपाक जाय किंवा आमकां बजेट नवें मागपाक जाय ह्या संदर्भान एक मेजर आशिल्लो. कारण आमचें मेंटेनन्स जें आसा राजीव गांधी कला मंदिराचें तें खूब म्हत्वाचें आसा आनी जो पर्यंत आमी बजेट तयार करना आनी तें आमी एप्रुवला खातीर धाडिना तो पर्यंत आमकां बजेट येवपाक शकना. आनी ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आजची ही बैठक जावन आशिल्ली. पूण तुर्तास आमी आमची 3 मेजर जी स्पर्धा जी आसात आनी खास करून नांवाजलेली स्पर्धा एक म्हळ्यार आमची फुगडी स्पर्धा ज्या स्पर्धेक सगळे गृहिणी ज्यो आसात त्यो मोठे उमेदीन भाग घेतात आनी अशे तरेच्या संस्कृतीच्या मळाचेर एक मरगळ आयिल्ली आसा. ती मरगळ पयस करपा खातीर एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबरान एक डिसिजन घेतिल्लें आसा सब्जेक्ट टू द एप्रुवल फ्रॉम द कावन्सील मिटिंगेक. अशे तरेचो एक निर्णय घेतिल्लो आसा की ही फुगडी स्पर्धा जी आसा ती आमी सुरू करची. दुसरी दी स्पर्धा जी आसा ती आमची महिला संगीत नाट्य स्पर्धा जी आमची फ्रिक्वेंटली आसतात आनी म्हाका दिसता सबंद गोंयच्या मळाचेर ऑलमोस्ट 7 ते 8 ग्रुप्स आमचे तितून पार्टिसिपेट जातात. तिवूय आमी स्पर्धा जानेवारीच्या पयल्या आठवड्याक 2021 ह्या आमी म्हयन्याक घेवपाचे थरलेले आसात. आनी तिसरी स्पर्धा ह्या वर्साची म्हणल्यार ह्या फायनान्शियल इयराची जी फाटल्या वर्सा आमी जी कोंकणी नाटकाची आमी जी वेवसायीक रंगमाचेचेर जे काम करतात त्यांचे खातीर ती स्पर्धा घेतिल्ली आशिल्ली. म्हणून आमी तीच स्पर्धा
ऐतिहासीक मराठी गद्य स्पर्धा आमी घेवपाचे ठरलेले आसात आणि त्या दृष्टिकोनान नाट्यमळाचेर काम करणाऱ्या महिला खातीर खास करून आमी हे कला मंदिराचे दार कळीच्या मळाचेर आमी हे केल्ले आसात। आमी हे सगळे नाट्य स्पर्धा जेन्ना आयोजन करतले तेन्ना आमची MAGची जी गायडलायन्स जी आसात ती सगळी गायडलायन्स आनी फॉलोअप करूनच आमी सगळे काही गोष्टी मुखार वतले। म्हापशा मार्केटात सोपो कलेक्शना वयल्यान सगळे मॅच जाला म्हूण पसरकार पालिकेंत पावले। ते म्हणटात ना आमी सोपो फारीक केला मरे म्हणटात। सोपो फारीक केला हांव म्हणटा सद्दां तुमी सोपो फारीक करून घेता आनी अर्द्या वरान तेमकां उठयता ते सोपेकाराची तुमी कारवाय कित्याक करिना? हे आमचे जो गरीब लोक आसात ते आयज काल बरे बरे लोक आसात ते आयज रस्त्यार येयल्यात कित्या खातीर? पोटा खातीर। ते टायमपास करूंक येवना हे करूंक येवना हे आपल्या पोटा खातीर कोणाची भुरगीं आसा हें आसा तांकां त्रास जाता म्हणून येयल्यात आनी जर तर तुमी जर हे एक्शन करिना आमी आतां आयज सीओ कडेन येयले पूण सीओन आमकां एश्युरन्स दिला की हें आमी हें आसा कितें जाला पळय तेजेर आमी कारवाय करता लक्ष घालता की हे सोपो कलेक्टर जे म्हापसा म्युन्सिपालिटीचे लोकल वेंडर जे बसतात तेंच्या एरिये भायर इल्लिगल सोपो कलेक्ट करतात आनी ह्यो रसिद्यो सुद्दां आमी आतां कबीर शिरगांवकर सराक दिलात की हो इल्लिगल सोपो कलेक्शन जे म्हापसा म्युन्सिपालिटीचे जे कलेक्ट करतात तो इमिजिएटली स्टॉप जावचें। In this week, most probably we would start the market at 50%. These vendors will be accommodated inside? Not these vendors. I mean, like there have been like continuous surveys which had been going on of this council. So we will have to take a review and see like who are eligible to sit inside the market. म्हापशेचे सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे काम जाग्यार घालूंक सरकारान लक्ष घालचें म्हूण नगरसेवक सुधीर कांदोळकार मागता। म्हणजे सेवरेज पायपलायन आतां घातलेली आहा सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांटूय आमचो रेडी आसा हे तर काम जालें जाल्यार लोकांची घरांची कलेक्शनां डायरेक्ट ताका जातले आनी तेतून सिंपल या आतां चडशें काम जाल्लें आहा पूण गव्हर्मेंटान आतां लक्ष घालून हो प्लांट जो जायकाच्या अंडर तयार जाला तो सिवरेज कॉर्पोरेशन आहा सिवरेज त्यांच्या मार्फत ते मागीर फुडलें काम जावंक जाय पूण हेची हांवें काल म्हायती घेतलेली पूण हेची फायल मूव जाल्या म्हणटा ते पूण आजून तिचेर कांय फायनल हें जावना टेंडर बी आजून कांय काडूंक ना पूण हेचेर सरकारान हेचेर लक्ष दिवन जावं कन्सर्न मिनिस्टरान हेचेर लक्ष दिवन ज्यो ह्यो समस्या लोकांक आयज भेटसयतात ताका नोटीस धाडली म्हणून सोल्युशन येयना नोटीस धाडली हांवें सोपपीट मारलो जाल्यार सोपपीट तो फंक्शनींग जायना जाल्यार सामकें एग्जाम्पल आमच्या म्हापसा मार्केटांतलो आमी सोपपीट मारता सोपपीट मारूंकूच मेळना मेन टॉयलेट उदक रोखडेंच येता आनी उदक येता तें जिरतलें खंयसून मागीर ऑटोमॅटीक तें उदक आतां आसा तें नालान चल्लें गटाराक चल्लें थ्रू गटर तें डायरेक्ट रिव्हरतार हेका चल्लें सोल्युशन फक्त हो सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट जे म्हापशान सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट हे करपाक जी पायपलायन घातलेली आहा जवळ जवळ 80 करोड रुपयाचें काम जाल्लें आसा म्हापशान। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता। लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर फेसबूक ॲप टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲप प्रुडंटाची वेबसायट। 4 झोंगात मास्क घालात डिस्टन्स राखात कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट।